क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, समाधाना खातीर वावुरतात ती कितली बागी देवाचेर आस तांचे. आराधना वेळार समाधाना खातीर आमी मागलें आनी आमचें तें कितें अस्कत काय आसा, कितें उणेपण आसा, कितें किरकोळ काय आसा तें सोम्यातय आमी विचारलें, कृपा मागली. आनी मिसाच्या बलिदानांत परत मागोवन देवाचें उतार जें कितें सांगता त्या परी नियाळूंक आनी ह्या नव्यानाचो संदेश घेवन ह्या नव्यानाचो फळ जोडूंक आमी हांगासर आसा. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी संवसारा खातीर मागता. आमी देशांत समाधान येवचे खातीर मागता. आमी आमच्या राज्यांत समाधान येवचे खातीर मागता. आमच्या गांवांत समाधान येवचे खातीर, आमच्या पिरगजेंत समाधान येवचे खातीर, आमच्या वाड्यांत समाधान, पिरगजेंत वाड्यांत समाधान मेळचे खातीर आनी प्रत्येक तरान आमकां वैयक्तीक जिवितांत समाधान मेळचे खातीर, आमच्या कुटुंबांत समाधान मेळचे खातीर. आज कितलोसो लोक हांवें म्हळें डिप्रेशनांत आसा, टेन्शनांत आसा, स्ट्रेसान जियेता, एंग्जायटी, फियर म्हणल्या एका बंदडेन सांपडला आसा. समाधाना खातीर हांव देवंक खंय खंय धांवता. पण आज जेजू म्हणटा इतलेंच, म्हजें समाधान हांव सणवेता. ह्या संवसारांत समाधान मेळचें ना, ह्या संवसार तुमकां समाधान दिवचें शकचें ना, पूण हांवें दिवचें तें समाधान. कित्याक ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. त्या समाधानाचें ते राग, द्वेश, मोसोर, झगडे, लढाई, टेन्शन हाडचें आसल्या त्या सैतानाचेर हांवें जैत वेलां. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. त्या रक्त मांसा प्रमाणे जियोच्या त्या सैमा प्रमाणे हांवें जैत वेलां. देखून भियेनाकात, तुमी कणकटची सोडा, पूण भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. आय एम देर विथ यू, बी नॉट बी अफ्रेड. कितले बुजवणेची उतरां पळया. तर समाधान खंय आसा मोगाच्या भाव भयणीनो? समाधान थंयसर ना, हांगासर ना, आमचे मोदें आसा. आमचें तें आसा समाधान. भायर तावन भितर येता ते मनशाक मेळना, भितर तावन भायर वता ते मनशाक पाड करता. आ समाधान पाड करूंक एक मनशाची चिंता कारण जायते फावटी नेगेटीव थॉट्स, फियर, एंग्जायटी असलें तर आयचे पयल्या वाचपांत अपूर्णपण इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता. अध्याय 2 वळ 2 ते 5 कितें सांगता तें आमी आयकलें. कितें इतलेंच म्हणटा, तुमची तलवार काडा आनी नांगोर करा. तलवार कातरूंक ह्या आमी म्हणूं येता आतांच्या झगड्या कारणाक बॉम्ब घालून शांती समाधाना खातीर मागतात. पापा लियो ह्या विशयान तितलेंच म्हणटा, बॉम्बा वरवीं, रक्तपाता वरवीं, बॉम्ब घाल्ल्या वरवीं समाधान बिलकूल येवचें ना. आमच्या मनान समाधान आयिल्ल्यार, जर तर त्या ट्रंपाक जावं दी, या इस्रायलाच्या नेतन्याहू जावं दी, या इराणच्या आनी त्या रायाक जावं दी, तांच्या मदें समाधान आयल्या तर एका व्यक्ती धर्मान सगळ्या संवसाराक समाधान येता. पूण जर तर अटॅक म्हळें तर समाधान गेलें. एका मनशाचें आसचें तें समाधान. देखून तलवार काडून नांगोर करा. नांगोर कोसूंक कोसता. नांगोर कल्टिवेशन, द प्लावशेअर इज कल्टिवेशन, कल्टिवेट जावंक, भुंय थंड जावंक, भुंयत बेळें जावंक, बेळें किरलोंक, फळ दिवंक. देखून नांगोर जाय सै म्हणल्या विशयान तो सांगता. आनी तशेंच तलवार कातून कोयतो करा. नितीवंत जाया, बी रायचस पर्सन. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो,
आज आमी नवें तितलेंच मागा जाय, सोम्या म्हाका समाधान दी. एका दादल्यातय कुटुंबांत, एका दादल्यातय बापायतय समाधान आसा, सगळ्या कुटुंबांत समाधान आसा. जर तर एका दादल्यातय समाधान ना, सगळें घराणें गेलें, कुटामंत गेलें. जर तर एका बायलेतय समाधान ना, सगळें कुटामंत गेलें. सगळे एका चेरक्या भुरग्यातावन या चेडवा भुरग्यातावन एका मनशातावन घरांत समाधान ना, सगळें कुटाम गेलें. जर तर एक सासूमाई सदांय पुरपुरता झगडटा जाल्यार सगळें कुटाम गेलें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, एक कुटाम पाड करूंक, एक कुटाम बेसांग करूंक, पिड्ड्यार करूंक एका मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे साध्य आसा. देखून हांवें म्हळें तामासा प्रमाणे जियोवचें की पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवचें. देखून जुवांसोवांचेर अध्याय 14 वोळ 20 आनी 7 आमी आयकल्लें तेंच अपूर्बायेचें उतार. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. 2000 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो समाधान हाडून. कित्याक संवसारात समाधान नातलें, शांती नातलें, झगडें, लढाय, भ्रश्टाचार, अन्याय, अन्य देवाक पुजा करचें सगळें बरोवन गेल्लें. देवान वेळा काळा प्रमाणे रायांक धाडलें, प्रवाद्यांक धाडलें, आनी कोणाक धाडलें, शांती जावना. निमाणें आपल्या संवसाराक देवान इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक धाडलो. ताका पातयें येतल्या, विश्वास केल्या कोणेय नाश जायनये, कोणेय अशांतीन जियेनये, कोणेय असमाधानान जियेनये. भागर शांती समाधानान जियोवचे खातीर ताचे एकल्याच पुताक धाडलो. देखून जेजू म्हणटा 3 वर्सां परगट जिणेर येतना तितलेंच सरकार वेच्या पयलें म्हळें, समाधान हांव तुमकां सोडवेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान म्हळ्यार ती कृपा, द पावर ऑफ द हॉली स्पिरीट, द गिफ्ट ऑफ द हॉली स्पिरीट. शांती समाधान ते गिफ्ट, ते देणें पवित्र आत्म्याचें समाधान हांव सोडवेता. जेजून आपल्या सिसांक धाडटना म्हणे तुमी घराघरांनी वेतना पयलें म्हणा शालोम, समाधान, शांती तुमकां. कोण तुमकां शांती समाधान म्हणटना स्विकार करीत, पाटी समाधान दीत त्या घरा वसा, नंतर धूळ पापून पाटी येया, वाण्याची धूळ पापून पाटी येया. कोणी एकलो गाल्याक हांगा आयलोय, कित्याक हांगा आयलो म्हण धांवडयत जाल्यार पाटी येया. समाधान दिया. देखून म्हजें समाधान तुमकां दिता, हांव सोडवेता ती कृपा. देखून हे संवसार समाधान दिवंक शकना. खा पिये गम्मत मार, समाधाना खातीर तूं पब्बाक वेताय, क्लबाक वेताय, आनी खंय भोंवंक वेताय, आनी खंय पियोंक वेताय, बाराक वेताय. टेन्शन जालां, सोरो पियेता म्हूण चिंतून बाराक वचून 2 पेग पियेताय. त्या वेळार तुका इल्लें झुमझुम जाता, किक मेळटा, टेन्शन पयस वेता. फाटीं दुसरे दीस आनी पत्त्याक घालीचें पडटा. तें समाधान नाही, तें समाधान नाही. मोगाच्या भाव पिढीनो, हे संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. स्थान मान आस्त बदीक कितलेशे कोरडांनी बँकांत आसले मनीस आज सुसायड करतात. तें समाधान नाही. जागो आस्त बदीक भांगर दुडू सगळें आसा, पूण समाधान नासतना मनीस कितलेशे जुगात करतात. आमी जाणाव दिसाळ्या पत्रार आयकता पळयता, आमच्या मदेंत आसा जायते जाण जाते आसा. तें समाधान दिवंक शकना. तर समाधान खंय आसा? समाधान आसा त्या कुर्सातें, समाधान आसा त्या एवकरिस्तातें, समाधान आसा ह्या पवित्र पुस्तकातें, समाधान आसा म्हजें तें सोम्यान दिल्लें तें समाधान हांवें जोडूंक प्रयत्न करा. देखून तो म्हणटा तुमी कंत काडची सोडा, टेन्शन करनाकात, डिप्रेशनाक वचनाकात, तुमी कंत काडची सोडा, हांव आसा, तुमी भियेनाकात म्हणटा जेजू. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें समाधान वर्तें समाधान. देखून आमी मागाचें इतलेंच की माय पीस आय गिव यू, म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमी कुमगाराच्या वेळार हांव तुमकां समाधान दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता, एकामेकाक शांती दिया आमी म्हणटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, फिलिपिकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वोळ 7 म्हणटा, तो वेळ तुमच्या जाणवायेन पळया, कॅनॉट बी कॉम्प्रहेंडेड, कॅनॉट बी ग्रास्प्ड. आमकां दिल्ल्या त्या कसलीय जाणवाय ह्या संवसाराची आसूं दी, त्या जाणवायेन आटापूंक जायना तसलें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणटा जेजू. आमच्या जाणवायेन न्हय, भागार आमच्या जाणवायेन कितें आमचें तें
कितें शिकप आसा आनी कितें आसा व्हरती विजडम आमचें तें आसा त्या जाणवेन आटापूंक जायना तसलें समाधान तें देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत शाबीत राखतलें कोणातय क्रिस्त ते एकवटान आसल्यार मात्र पवित्र पुस्तक ते एकवटान आसल्यार मात्र एवकरिस्त ते एकवटान आसल्यार मात्र देवाचें उतर आयकल्ल्यान जियेल्ल्यान मात्र क्रिस्त ते एकवटान आसल्या मारिफात तें देवाचें समाधान आमच्या जाणवयेन आटापूंक जायना तसलें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणटा जेजू देखून जायते म्हणटा हांव लेट द गव्हर्मेंट गिव पीस ते सरकार समाधान दिवं दी तो मनीस समाधान दिवं दे शेजारचें समाधान दिवं दे ना गव्हर्मेंट समाधान दिवंक शकना लोक समाधान दिवंक शकना शेजारची समाधान दिवंक शकनात कुटुंबाची सांदे समाधान दिवंक शकनात बट जेजू म्हणटा इतलेंच वॉट आर यू डुईंग टू ब्रिंग पीस तुमी समाधान हाडूंक कितें करतात बिफोर आस्किंग वाय इज देर नो पीस इन माय फॅमिली जेजू आसा विचारतात इतलेंच त्या नोवेनान कित्याक तुमच्या कुटुंबात समाधान ना वी शूड आस्क एम आय कॉन्ट्रिब्युटींग टू द पीस ऑफ माय फॅमिली म्हज्या कुटुंबात समाधान येवंक हांवें प्रयत्न केला गे तुज्या कुटुंबात समाधान ना जाल्यार कितें तुवें प्रयत्न केलां तें समाधान हाडूंक बिफोर आस्किंग वाय देर इज डिविजन इन माय पॅरिश म्हज्या फिरगेचें ग्रुपिजम पंगड आसात कितें वी शूड आस्क एम आय क्रिएटींग युनिटी इन माय पॅरिश म्हज्या फिरगेचेंत हांवें म्हजें प्रयत्न केलां एकवट हाडूंक तें इम्पॉर्टंट जावन आसा बिफोर क्रिटिसायझींग एनदर पर्सन वी मस्ट लूक इन टू आवर ओन हार्ट आमी ताणें समाधान दिवना गव्हर्मेंटान समाधान दिवना शेजारच्यानी समाधान दिवना म्हणच्या बदलाक तुकाच तुज्या काळजांत दिसार तुज्या मनांत दिसार समाधान हाडूंक तुवें प्रयत्न केला गे देखून जेजू म्हणटा समाधान शेजारांत येना गव्हर्मेंटांत येना पिरगजीत येना आनीक येना तूं जे मदें आसा तें समाधान हेरांक दिवंक पीस मेकर जावंक तुवें प्रयत्न केला गे देखून हांवें म्हळें ट्रंपान जर तर एटॅक नाका शांती समाधान रावया इस्रायलान ताणें शांती समाधान रावया तांणी समाधान जावया म्हणलें जाल्यार एका मनशा धर्मान सगळ्या संवसाराक शांती येवंक आसा एका घरच्या दादल्या धर्मान बायल्या धर्मान कुटुंबाच्या कोणा जिवा जाणा धर्मान समाधान एका मनशांतल्यान पाठ जाता जाल्यार त्या मनशात तर बी जाता जाल्यार ताणें पयलें समाधान जे मोगाचे भाव भयणीनो खंयसर समाधान गेलां तें आमी चिंतून पळयचें मस्त फुटी जायते फावटी एका घरान तशेंच जालें एका घरान सदांच झगडे जेवताना म्हळें एका घोवान बायले लागी एका नुस्त्याक मीठ सोड जाला सदांच जेवणांत बायल म्हणली फाल्यां हांव तुंत रांद फाल्यां हांव रांदिना तुंत रांद ताका पुतांनी धूव म्हणली कल संवय घे तुमची झगडे तें तुंत एक उतरा खातीर झगडें सुरू जालें मिसअंडरस्टँडींग जालें आर्ग्युमेंट जालें कुटुंबां हें जालें सो दुसरे दीस परत्या झगडे जालें त्या एका खातीर जायते फावटी देखून देवाचें उतार म्हणटा आमची जीब जावन आसा तलवार द स्वॉर्ड टंग कॅन बिकम ए स्वॉर्ड जायते फावटी आमची जीबत व्हडली तलवार जावन आसा ती नांगोरकर ती कातूर नांगरकर म्हणजे कातूरचे न्ही जीब वचून आतां वचून घरा वचून कातूर नाकात जीब कातूरचो अर्थच नांगोरकर कितलें समाधान हाडू सोंसणीकाय हाड वण्णा समाधातलें तें प्रयत्न कर ए सॉफ्ट आन्सर टर्न्स अवे व्रॅथ एक बरें उलोवणें सोंसणीकायेचें उलोवणें कितलें बरें न्ही आज लोक कसता ते इतलेंच शॉर्ट टेम्पर हॉट टेम्पर राग द्वेश हगे हें जावन आसा ही जावन आसा तालवार राग आसो अहंकार आसो वडपण आसो स्थानमान आसो द्वेश आसो मोस्र आसो अंगलाप आसो वरबस आसो स्वार्थपण आसो असलो तालवार आमी काडली जाल्यार सगळें समज जाता देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आय लव यू 3 वर्ड्स जावन आसा समाधानाचे कांय चूक जाली सॉरी राग करचो न्ही प्लीज फॉरगिव मी म्हाका माफ कर जालें हे सॉफ्ट वर्ड्स नांगोर जावन आसा तालवारीची जिबेचे की हें उतार तूं घाल म्हणटा देखून सांज भगवंत
देवाचे उतार आमकां आयकल्ल्या प्रमाणे आमचें तें असलें हेट्रेडनेस आनी पुरा आमी पयस करी जाय. जायते पटी आमची जीब, म्हजो राग, म्हजे आंतरीक गाय, केतळ तुज्या आवय बापायनी तुका दुखयलें, कोण गे तुज्या टिचरीन मास्टरान तुका दुखयलें, आनी कोणें दुखयलें, तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तें उरलां जाल्यार तुका समाधानच ना. देखून इन्नर हिलींग म्हणटा आमी, आंतरीक गाय. तातूंत डिप्रेशनाक वेतात. इन्नर हिलींग, स्पिरिच्युअल वुंड्स, आत्मीक गाय कितले फावटी आसा. राग, द्वेश, हगे कोणें ल्हानपणांत तुज्या बाळपणांतल्यान वाडावळींतावन दुखयल्लें पुरो आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हाका जाय सोंसणीकाय, समाधान, शांती. देखून आज आमी मागया इतलेंच देव आमकां समाधान दिवं दी. संवसारांत समाधान ना, राष्ट्रांत समाधान ना, आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी समाधान ना, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत समाधान ना. जेजू क्रिस्तान मात्र हें समाधान दिवंक सकत. देवाचे उतार मात्र समाधान दिवंक सकत. एवकरिस्ताचें बोळ मात्र आमकां समाधान दिवंक सकत. त्या खातीर आज सांत लोरेसाच्या उतरांत आमी मागया. सांत लोरेस कस्तलो, सांत लोरेस वळवळ्ळो, सांत लोरेस भाजून गेलो, पूण समाधान ताचें तें आसलें. आज ताचे मरिफात हें समाधाना खातीर आयच्या नोवेनांत आमी मागया. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटना ही शांती आमी लाभतना ती आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कामा तळार, आमच्या वावरा तळार आमी गेल्ले कडेन मीस सुरू जावचे आंगावय आखेर जायना. परात सुरू जाता मीस. शांती देवाचे उपकार म्हणून दिल्ल्या देवाक, शांती दिल्ल्या देवाक आमी उपकार बावडून घरा वयतना ती शांती दितना अनेक मीस आमी सेलिब्रेट करता. आमी जावन आसा सेलिब्रेट्स म्हूण मागून देवाची कृपा मागया. आमेन.